नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात, प्रसंगय तसोच आसा आनी आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी मडगांवचे आमदार दिगंबर बाब कामत. सर, वेलकम टू द शो. सो सगळ्यांत पयली गजाल, ओपोजिशन ची प्रेस कॉन्फरन्स बी सगळी जाली, बट कितें दिसता आयची ओपनिंग रिमार्क्सा खातीर आयची जर परिस्थिती पळयली, आमी पयली दिसा सावन उलयत आसात तुमचे कडेन, तुमीय फिल्डार आसात. सो आयच्या घडयेक तुमकां गोंयची परिस्थिती कशी दिसता? कालच्यान लॉकडावन 4 स्टार्ट जाला आणि आम्ही जेन्ना लॉकडावन 4 भितर सरतात, आज गोंयची परिस्थिती जी एक 10 दीस पयलीं आशिल्ली, 8 दीस पयलीं आशिल्ली, तशी परिस्थिती आज उरूंक ना. एक 3-4 दिसां भितर गोंयची परिस्थिती टोटली चेंज जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. नंबर ऑफ केसीस आमी एक्चुअली ग्रीन झोना भितर आशिल्ले. आमी ग्रीन झोनांतल्यान आतां खंयच्या झोना कडेन वता तें आमी सांगपाक नकळो. पूण आज ज्या पद्दतीन केसी वाडत आसा, म्हणजे आज ह्या घटकेक म्हाका दिसता जवळ जवळ 38 सुमार केसी कडेन आमी पावले आनी मुखार कितें जातलें म्हणून कांय कळना. आनी ताका लागून ही परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयच्या प्रजेच्या दृश्टींतल्यान, गोंय राज्याच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत गंभीर परिस्थिती आसा अशें म्हाका दिसता. कितें दिसता तुमकां सरकारान कितें चुको केल्यात आतां मेरेन अशें दिसता तुमकां, ज्यो करपाक जायनाशिल्ल्यो, ऑर हाव यू वूड हॅव हँडल्ड इट डिफरंटली? नाही, सगळ्यात पहिली गजाल म्हणजे आता बारीक जर पळयत जाल्यार अशें दिसलें की ज्यो ट्रेनी गोंयांत आयल्यो, ह्या ट्रेनींतल्यान जे लोक आयले आनी तातूंतल्यान मागीर ज्यो केसीस मेळ्ळ्यो, पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यो, आतां अशी परिस्थिती जाल्या की ह्यो केसीस जे पळय लोक भगिनी आशिल्ले आनी तांचे बरोबर जे बाकीचे लोक आशिल्ले तांकां सुद्दां आतां सगळ्यांक हाडून क्वॉरंटायन केल्लें आसा. ताका लागून आतां मुखार सरकाराच्या मुखार हळू प्रश्न उपस्थित जातले. क्वॉरंटायन करपाक जागो मेळपाक डिफिकल्ट वतलो, हॉस्पिटलां कमी पडटलीं, अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा, एक भयाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. ताका लागून मागीर कोण जेन्युइन गोंयकार जो आज गोंयांत येवपाक सोदता ताका फाल्यां त्रास जातले. कारण आमचो पयलीं पसून डिमांड आशिल्लो की जेन्युइन गोंयकार जो गोंयांत गोंयच्या भायर आसा, स्टँडर्ड आसा, ताका फूल सपोर्ट करून हाडपाक जाय अशें आमकां आमचें आजय म्हणणें आसा. पूण हे आतां पयर ट्रेनीन जे पयले ट्रेनीन जे लोक आयले तातूंत भितर हनीमुनाक आयिल्ली कपल्स आसात, तातूंत भितर रशियन्स आसात, तातूंत भितर अशे लोक आसात की कदाचित तांचे हांगा सेकंड हावसीस आसतलीं. गोंय ग्रीन झोना आसा म्हणटकीर प्रत्येक जाण गोंयच्या भायल्यान लोक हांगा येवन रेस्ट घेवपाक सोदतात. ताचेर खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय म्हणून आमी काल सुद्दां मागणी केली आसा की ट्रेनी ह्यो खंयच्याच परिस्थितींत सद्या स्टॉप तांकां गोंयांत दिवचे न्ही. सरकार एक गजाल म्हणटा सर, की सरकार एक गजाल म्हणटा की जितली जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात तातूंतले मॅक्झिमम म्हणजे 90% गोंयकारच आसात. सो आतां हेय गोंयकारच गोंयांत येताले न्ही, सो सरकारान कशें हँडल करपाचें हें की लास्टाक ट्रेनीन सुद्दां गोंयकारच येवपाक सोदतात? ना, गोंयकार जे स्ट्रँडेड आसा भायर, म्हणजे ओरिजिनल गोंयकार, हांव म्हणटा ते तुका परत जांची गोंयांत हांगा घरां आसा आनी जे भायर आसा आनी जे कोणी पॉझिटिव्ह जे मेळ्ळे कोणी चुकून सुद्दां, जाल्यार तांकां क्वॉरंटायन करा, कोवीड हातूंत घाला, तो प्रोसेस करा. पूण अशा पद्दतीन जर ट्रेनी आयल्यो आनी ट्रेनींतल्यान अशा पद्दतीन जर लोक येवपाक लागले मागीर ते कंट्रोलाच्या भायरच वतले न्ही. आनी कोण आशिल्ले भितर कितले जाण आशिल्ले म्हणून कांय कळना तेजें. आतां कळटलें कदाचित. आतां प्रत्येक भोगीतल्या लोकांक हाडून क्वॉरंटायन केल्लें आसा. फाल्यां तांचे जेन्ना रिझल्ट येतले तेन्ना कळटलें. ताचेर आनी केसी वाडले जाल्यार मागीर तूं कितें करपाक शकता? तातूंत भितर गोंयकार खूब जाण आसात क्वॉरंटायन केल्ले तातूंत भितर. म्हाका दिसता हें आतां काल एक लक्षांत आयलें. काल आमचे प्रेस कॉन्फरन्स वेळार कांय जाणांनी सांगलें की आतां फॉर एक्झाम्पल पत्रादेवी बॉर्डर आसा. पत्रादेवी बॉर्डर म्हळ्यार दिसाक 500 ट्रक ट्रिपी मारतात, 500 ट्रिपी मारतात. सिंधुदुर्गांतल्यान घडी घेवन येतात, रेम घेवन येतात, एअरपोर्टाचेर वतात, आनी खंय वतात, कॉन्ट्रॅक्टराक वतात आनी परते वतात, परते येतात. 2-2, 3-3 ट्रिपी मारतात. तांचेर कसलो कंट्रोल आहा? म्हणजे बॉर्डरी वेल्यान कोण येता आनी कितें करता आनी कांयच कंट्रोल, अशें पिक्चर पळोवपाक दिसता. आनी कोण पळय जेन्युइन कोण येवपाक सोदता तांकां बाबड्या पास करपाक तांकां पावटी मारचे पडटा, तांकां त्रास जाता. एक सर आतां म्हत्वाचो विशय येता, हो जालो हेल्थाचो विशय. दुसरो जो विशय आहा जाचे विशीं तुमी सरकाराक निवेदनय दिलां 100 कोटींची पॅकेज हें करची म्हणून, तो म्हळ्यार इकॉनॉमीचो. कितें दिसता इकॉनॉमी जाग्यार हाडपाक, आनी गोंयची सद्याची परिस्थिती इतली बिकट आसा की दशे जाल्या सारकी, कितें सरकारान करपाची गरज आसा आनी सरकारा कडच्यान पयसो खंयच्यान येतलो, तो पयसो खंयच्यान हाडचो सरकारान?
आज सगळ्यात पहिली गरज आसा ती बारीक मनशाक सांबाळपाची. हांव बाकीचे इंडस्ट्रीज हांचे तांचो विचार मागीर करता. पहिली गजाल कोणाक सांबाळपाक जाय जाल्यार पहिली गजाल हे दिसाक जोडून आपले पोट भरपी, आपलो संसार चलोवपी, आपल्या भुरग्यांक शिकपी अशी जी पळय लोक आसा, अशी जी एक सिस्टीम आसा म्हणजे तातूंत भितर मोटरसायकलीचे पायलट जाय, रिक्षावाले जाय, टॅक्सीवाले जाय, तुगेले गाडेवाले जाय, खाजेकार जाय, चणेकार जाय, पदेर जाय, अशे तरेतरेचे तो सेक्टर आहा जाका हांव समाजातलो दुर्बल घटक म्हणटा. त्या सरकारा कडेन नोकरी मागपाक वचना. ते सेल्फ एंटरप्रेनर, ते कश्ट करतात. म्हणजे आता खाजेकार, चणेकार हे जात्रेनी फेस्तांनी वचून बाबा चणे विकतात, तांगे घराची फॅमिली इन्वॉल्व आसता. गाडेवाले तांगे घरची फॅमिली रातची घरा कडेन तांगे चिकन मटन करून दितात, ते हाडून गाड्याचेर विकतात. कोण बाबडे पाव आनी ऑमलेट काडून पाव करून ते विकतात. अशा लोकांनी आज करप कितें? 2 म्हयने जाले आज सगळे बंद आहा तांचो वेवसाय. जोडटले कितें ते? आता रेल्वे बंद आसा म्हणटकीर तांगे सगळे रेल्वेचे ज्यो टॅक्सी आसा त्यो सर, पण सरकार मोटरसायकल पायलट म्हणटा पगार घालपाक पयसो ना म्हणून मागीर कितें करपाचें? नाही ह्या सेक्टरान जर सरकारान पॅकेज दिले ना जाल्यार दुर्दशा जातली ह्या लोकांची. कितें जातलें ह्या लोकांचें? सरकार पैसे घालवा, सरकारान पैसे घेवपाक जाय, केंद्र सरकारा कडल्यान मदत घेवपाक जाय. हांवें जे पळय लेटर चीफ मिनिस्टराक केला ते हांवें बेसिकली तांचे कडेन उलोवन तांचे म्हयन्याक कितलें उत्पन्न जातालें, म्हयन्याक ते कसो इन्स्टॉलमेंट भरताले, कितलो खर्च जातालो आनी इतलें करून तांकां घरा व्हरपाक आपल्याक कितले मेळटाले, अशा पद्दतीचें ते पॅकेज केलां. हांवें ते थोडे म्हणजे इकॉनॉमिस्ट कोण आसा फ्रेंड अशे तांचे कडेन उलयलां. थोडे प्रोफेसर आसात इकॉनॉमिक्स ते कॉलेजांनी तांचे कडेन डिस्कस केलां आनी अशें करून ते हांवें एक सरासर हांवें म्हणलें की 100 कोटी जर सरकारान जर इमिडिएटली जर हाडत जाल्यार ह्या सेक्टर पयलीं मातसो दिलासो मेळटलो, नाजाल्यार तो सेक्टर सामको त्रासांत उरलो आसा. सर, पण आनी एक म्हणून गजाल हांवें 100 आसा कोटी की तसोच त्या मनान स्मॉल अमावंट. न्ही सर, एक गजाल जी आसा ती इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार सरकारान आतां मेजर अशी कितें पावलां उखलपाची गरज आसा इकॉनॉमिकली, जाका लागून मातशी तरी गाडी रुळार येवपाक शकता. वॉट आर युअर टॉप 3 सजेशन्स टू दी चीफ मिनिस्टर? पळय म्हज्या मतान आतां केंद्र सरकारान पयर पॅकेजीस डिक्लेअर केले, वेगवेगळ्या सेक्टराक तांणी पॅकेजीस डिक्लेअर केले. गोंय सरकाराचें आज कर्तव्य आसा की वेगळ्या वेगळ्या सेक्टर्सा खातीर तांणी एक कितें तरी सिस्टीम चालू करची. तातूंतल्यान तो सेक्टर उबो रावपाक शकतलो. आतां सगळ्यांत पयली गरज आसा ती सामकी दुर्बल घटकांक तांकां जर उबे करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तांचे संसार चालू जातले, तांचे इन्कम चालू जातलें, तांकां दुसऱ्या कडेन वचपा नाका. तांचो पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा. ताजे फाटल्यान मागीर खंय सामक्यो मेन इंडस्ट्री आहा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसा, आनी कितें आसा. आनी म्हणून म्हजें म्हणणें आशिल्लें हांव सुरवाते पासून सांगता की सरकारान गोंयच्या फायनान्साचेर एक व्हायट पेपर हाडचो. सगळ्यांक कळटलें कितें परिस्थिती आसा आनी कितें करपाक जाय. आतां पळय बारीक गजाल सरकारान पॉलिसी डिक्लेअर केली पयर फाटीं की गोंयकार जो गोंयांत परतो येतलो ताका कसलेय चार्जीस पे करपाना पडपाना, ताका टेस्टिंगाक पयशे पे करपा पडपाना, क्वॉरंटायनाक पे करपा. आम्ही वेलकम केलें, हांवें स्टेटमेंट काडलो की आय वेलकम द पॉलिसी डिक्लेअर बाय द गव्हर्नमेंट म्हणून. कारण रियली आय फील की गोंयकारांक चार्ज करपा पडपाक जायना, पे करपा पडपाक जायना. पण आतां काल पयर पळयलें जाल्यार स्टेशनाचेर कोण आयले तांचे कडल्यान 2,000 घेतले. ते मारता बोवाळ थंय. 2,000 घेवन सुद्दां तांकां म्हणटा आमकां व्हेले आनी स्टेडियमाचेर दवरले रातभर कांयच ना. एक उदका बाटली दिली, जेवण सुद्दां दिवंक ना. सो हाव यू कॅन ट्रीट दीस आवर ओन गोवन्स लायक दीस. ताची दुसरी गजाल सी फेरर जाता भायल्यान येता. They are also ही पॉलिसी काय लागतात. They are all original Goans. They are coming back to Goa. So तांकां पेड क्वॉरंटायन म्हणटा ते. सर दिस इज द डिफरन्स. हाजेर सगळे हे म्हणटा. म्हणून आम्ही कितें म्हणटा की आतां आम्ही कॉन्ट्रीब्यूट केला. आम्ही सगळ्यांनी म्हणजे आम्ही आमदारांनी कॉन्ट्रीब्यूट केला, मंत्र्यांनी कॉन्ट्रीब्यूट केला. वी हॅव कॉन्ट्रीब्युटेड टू द सीएम रिलीफ फंड कोविडाच्या खातीर. ते हातूंतलो पयसो थोडो सरकारान बारीक मनशा खातीर वापरपाक जाय. ताका उपायच ना आनी. प्रायम मिनिस्टरान कसलो फंड केला पळय कोविडा खातीर. प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान थोडे पयशे राज्या खातीर घेवपाक जाय डिमांड करून. सर, एक जो प्रश्न येता की सगळे जाण म्हणटात की ओपोजिशन फक्त उलयता, प्रत्यक्ष कांय करना. हाका तुमी कशे जाप दितले की यू आर ओनली गिविंग सजेशन्स? करना म्हणजे कितें? आमी आतां झुजान आसा. एक मिटींग चीफ मिनिस्टरान पयल्या दिसा 22 तारखेक केन्ना मिटींग घेतली सगळ्या पार्टीच्या लिडर्सांक आपोवन लॉकडाऊन करचे पयलीं 31 मार्च पर्यंत. ताचे फाटल्यान एक दीस चीफ मिनिस्टरान ऑपोजिशनाक आपोवना किंवा एक मिटींग घेवना विचारपाक. आतां एसएससीच्या एग्जामीचेर आमकां कन्सल्ट करप, विचारप
कित्याक करप कांयच करूना, युनिलॅटरली डिसिजन घेतला की एग्जाम घेवची म्हणून. आमचें म्हणणें कितें आशिल्लें, आतां पळय मध्य प्रदेश गव्हर्मेंटान एग्जाम कॅन्सल केली, पंजाब गव्हर्मेंटान एग्जाम कॅन्सल केली, तुगेले छत्तीसगड गव्हर्मेंटान एग्जाम केली. आज युनिव्हर्सिटी जे आयला पळय, युनिव्हर्सिटी हॅज ऑल्सो डिसायडेड टू कॅन्सल द एग्जाम. सर मागीर इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा तो SSCच्या एग्जामीचें करप कितें, कारण तुमी म्हणटात हांणी रद्द केली, तांणी रद्द केली. ती 8वेची 9वेची 11वेची आशिल्ली जाल्यार वेगळो प्रश्न आशिल्लो. बोर्डाची परीक्षा, तुमची सजेशन कितें सरकाराक? पळय, SSCची एग्जाम पोस्टपोन करपाचें डिसिजन जेन्ना गव्हर्मेंटान, तेन्ना गोंयांत 3 केसीस पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यो मार्च म्हयन्यांत. आज जेन्ना SSCची एग्जाम घेवपाचें सरकार ठरयता त्या वेळार गोंयांत 31 केसीस जाल्ल्यो आसात. वातावरण अत्यंत गंभीर आसा आनी सगळे कडेन भयाचें वातावरण आसा. आतां सगळे कडल्यान वातावरण गंभीर आसा, आमी पळयता न्ही कितें परिस्थिती आसा ती. आनी ताका लागून SSCची एग्जाम खंयच्याच परिस्थितीत घेतलोच अशें ठाम निर्णय पळय सरकारान घेतला, हाजेर सरकारान पुनर्विचार करपाची गरज आसा. आमी ऑप्शन कितें? कन्सल्ट करना तें सोड, आमकां एक कन्सल्ट करना तें सोड. तुमी एज्युकेशनल एक्सपर्ट्स आसा न्ही, पयलींचे डायरेक्टर्स आसात, वेगवेगळ्या कॉलेजीचे रिटायर्ड प्रिन्सिपल्स आसात, तांकां एक दीस 10-15 जाणांक आपयात, तांचे कडेन कन्सल्टेशन करा. ऑप्शन्स खूब आसा. पंजाब गव्हर्मेंटान कितें केलें, पंजाब गव्हर्मेंटान SSCचे सगळे भुरग्यांचे रिजल्ट अशें ठरयले की प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आसा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आनी प्रिलिम्स, हाजे एवरेज करून आमी सगळ्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर करता. एग्जाम म्हणटा ती ना. अशें 3-4 राज्यांनी केल्लें आसा. आतां काल हांव पळयतालो महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ऑर्डर इश्यू केल्या की जे तांचे 4 काय कितें सब्जेक्ट उरिल्ले, त्या 4 सब्जेक्टाच्यो एग्जामी तांणी कॅन्सल केली आनी त्या 4 सब्जेक्टाचे रिजल्ट तांणी सांगले की फाटल्या हाजेर आमी डिसायड करतले. अशें वातावरण आसा न्ही आज. वातावरण आशिल्लें जाल्यार बरें, तुमी एटलीस्ट झिरो केसीस आशिल्ल्यो त्या वेळाचेर घेवपाक जाय जाल्यार घेवपाची तेन्ना. काल आमी उलयताले, म्हणजे हांवें एक पत्र बरयलें चीफ मिनिस्टराक, रिजनलांनी पत्र बरयलें की तुमी कन्सल्ट करा, हे करा अशें म्हणून. सगळे प्रिन्सिपलाचे, हेडमास्टराचे थोड्याचे म्हणणे आसा. पेरंट्स आज वरीड आसात, कारण पेरंट्स सोडपाक वतले भुरग्यांक सगळ्यांक. काही ना म्हटलें जाल्यार कोणें कितें म्हटलें जाल्यार पेरंट भुरग्यांक स्कुला कडेन गर्दी पडटली. आनी इज इट पॉसिबल स्कुला कडेन तूं बॅरिकेडिंग करात आनी हें करतलो तें करतलो म्हणजे शक्य आहा तें? स्कुला भितर वतकीर सगळीं भुरगीं एकामेकाक मेळटलीं. आमी पळयता न्ही SSCच्या वेळार पेपर जावचे पयलीं आमी एकामेका कडेन डिस्कस करता आनी पेपर जातकीर उत्सुकता आसता, खंयचे क्वेश्चन सोडिल्ले, कितें सोडिल्ले, ताजेरूय भुरगीं सगळीं मेळटलीं, आवय बापूय मेळटले. अशा परिस्थितीत इज दीस वर्थ टेकिंग ए रिस्क काय म्हणटा, असो म्हजो प्रश्न. एक जो विशय येता तो आतां मायनिंगाचो, कारण जर टुरिजम बंद आसा कंप्लिटली, टुरिजमाची केन्ना स्टार्ट जातलें, परिस्थिती कशी आसतली, कशें स्वरुपा भितर सुरू जातलें हाजे विशीं कांय क्लॅरिटी ना. अशी परिस्थिती भितर मायनींग स्टार्ट जावचें म्हूण सगळे जाण म्हणटात. वॉट डू यू फील, हाऊ मच कॅन मायनींग कॉन्ट्रिब्यूट टू एटलिस्ट सेव अस ऑर सेफ दीस सिच्युएशन? आज इकॉनॉमी अत्यंत वायट परिस्थितीत आसा आनी मायनींग सुरू जावचें म्हणून आनी असेंब्लीक आमी सगळ्या पक्षाच्या आमदारांनी युनॅनिमस ठराव सुद्दां घेतलो आनी आमी इतल्या लेवलाचेर केले, विरोधी पक्ष म्हणून आमी इतल्या लेवलाचेर केले की आमी सांगलें की इवन तुमी फाल्यां समज पार्लमेंटान कितें हाडलें जाल्यार आमचो लिडरशीप दिल्लीक जी आसा, म्हणजे काँग्रेसचो तेन्नाचो अध्यक्ष बाब राहुल गांधीन सुद्दां हे आमचे जे पळय मायनींग फ्रंटाचे लिडर्स केल्ले तांकां सांगलें की आपूण ह्या विशयाचेर तुमच्या बरोबर आसा. आमकांय दिसता की गोंयांत मायनींग जाता तितले बेगीन सुरू जावचें. सरकार एका पक्षाचें आसा गोंयांत, त्याच पक्षाचें सरकार दिल्लीक आसा. ताका लागून हांव नकळो कित्या खातीर खंय कितें जाता म्हणटलें, पूण मायनींग जर सुरू जाल्लें जाल्यार कदाचित इकॉनॉमीक आनी ताचो आदार जावपाक आसता. लास्ट प्रश्न म्हजो सर, एक तुमचो मुख्यमंत्री म्हणूनय अनुभव आसा, आमदारूय म्हणून अनुभव आसा. अशी परिस्थिती भितर आज जर ह्या परिस्थिती, कारण ही परिस्थिती अशी आहा जिचो सामनो पयलीं कोणेच केन्नाच केल्लो ना. फॉर एवरीबडी दीस इज अ न्यू सिच्युएशन. सो आउट ऑफ युअर एक्सपिरियन्स तुमकां जर एक सल्लो दिवपाचो जालो मुख्यमंत्र्याक जाल्यार तो एक सल्लो कितें आसतलो? म्हज्या मतान पयलीं म्हणजे कन्सल्ट करून मुख्यमंत्र्यान डिसिजनां घेवपाक जाय. हो इश्यू आसा पळय, हो सगळ्या लोकांचो इश्यू आसा, हो सगळ्या राज्याचो इश्यू आसा आनी अशा वेळाचेर कन्सल्टेशन करून डिसिजनां घेवप हें अत्यंत बरे पद्दतीन जावपाक शकता अशें हांव मानता. आनी म्हणून म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान कन्सल्टेशन करपाक जाय वेगवेगळ्या विशयाचेर. नाजाल्यार ह्यो अशा पद्दतीचे स्टँड सुद्दां घेवपाक स्कोप उरना आशिल्लो न्ही. काही पद्दतीचे जर कन्सेन्सस जाल्लो
जाल्यार स्कोपूय उरना न्ही तुका दुसरो स्टेटमेंट करपाक आनी हे करपाक. आतां मायग्रंटाक आतां भायर वचपाची इच्छा आसा. मायग्रंटाक सगळे कडेन वचत थंय मायग्रंट स्टेशनाचेर एक ट्रेन वता म्हणून कळ्ळें बरोबर 1,500-2,000 मायग्रंट जमतात. फक्त हजाराची ट्रेन आसता. अशा पद्दतीन हे जर मातशें सगळ्यांक विचारिल्लें बाबा कशे पद्दतीन हँडल करया. आमकांय एक्सपिरियन्स आसा. वी कुड हॅव सेड दॅट बाबा मॅनेजमेंट सारको जावचो. मायग्रंट वतात, ट्रेनी आसात, सगळें आसा. पूण मॅनेजमेंट सारको जायना. तांचेर पुलीस लाठीचार्ज करतात. कारण त्या स्टेशनाचेर इतले लोक जमता की ट्रेन सोडपाक मेळना एक एक फावटी. अशी परिस्थिती आसा. हाज्या खातीर म्हज्या कोतान जर बऱ्या पद्दतीन जर कन्सेन्सस करपाचो प्रयत्न केलो, खुबशे मार्ग हातूंतल्यान भायर सरपाक शकतात, हातूंतल्यान डिसिजनां जावपाक शकतात, अशी म्हजी सिन्सियर विश आसा. सर थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. म्हाका दिसता वॉट एवर इम्पॉर्टंट इनपुट्स आनी पॉयंट्स जे आज मेळटात ते सगळे पब्लीक डोमेनार येवन ताजेर चर्चा जावपाची गरज आसा. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. परतूय उलोवया आनी कांय दिसांनी जशें सिच्युएशन डेवलप जाता तशें. तुमचो एक्सपिरियन्स, तुमचे इनपुट्स म्हाका दिसता सामकी गरजेचे आहात फॉर एवरीबडी. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.